मातेवाप्रमाणे सुवार्था अध्याय 11. जेजू आपल्या 12 जणांशी सांग ही शिकवण दिवन जातास भोंवतणीच्या शहराने शिकोवंक आणि प्रसंग करूंक थंयसो भायर सरन गेलो. स्नान दातार जुवावन धाडलेले दूत तवळ क्रिस्ताच्या कृत्याविशयांतले खबर बंदेंत आसल्या जुवांच्या कानांत पडली आसता ताणे आपल्या शिसांक धाडन जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें, येवचो आसा तो थुंस वा आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वचा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुर्डे पळयतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. मुजे विशयांत जासो भावार्थ दंडळना तो भागी. जुवांचे शीस फाट करन गेल्लेस जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशयांत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय? न्हय कितें पळोवंक गेल्यात? नाजूक वस्तुरां नेसलोलो मनीस गाय? नाजूक वस्तुरां नेसतात ते रावळेरांनी पळोवंक मेळटात. कितें तर तुमी पळोवंक गेल्यात? एक प्रवादी? वय, हांव तुमकां सांगतां, प्रवाद्या प्रास वर्त्याक. ताचेच विशयांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटां. तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सतस हांव तुमकां सांगतां, मनीस जावन जल्मल्ल्या मोदें स्नान दातार जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलोलो सैत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान दातार जुवां आयलेल्या काळांतावन आज पर्यान सर्गींच्या राज्याचेर जुलम चलता आनी जुलम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांच्या काळा पर्यान घडोवंक आसलें ते सर्व प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें. आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तस्सो तो येवचो आसलोलो एलिया. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोब मारून सांगतेल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले, तरी तुमी नासोंक नांत. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी घायलें, तरी तुमी रडोंक नांत. जुवांव खान पिवान नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पूत आयला, खाता आनी पियेता, आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवनो, सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यारी दैवीक जानवाय सूख नातलेली म्हूण तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. अविश्वासी शहरां. उपरांत ताणें जायती आसर्यां केल्लीं त्या शहरांक वचून देवा थंय ती फाटीं परतूंक नांत देखून तांकां तो बेश्टावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती
ये खोरोसिना. हाय तुका ए बेत्सायदा. तुमचे मध्ये केल्लीं ती आसर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयसो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळत लापतली. आनी तूं कफरनाव, आकाशाक चडतलें म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटातलें. कित्याक तुजे थंय केल्यांत ती असर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनी ते उबे आसते. देखून हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे वर्ण चड काकुळत लापतली. बाप आनी पूत. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. म्हजें झूं घेया. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें झूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें झूं वावूंक सुलभ, म्हजें वोजें हाळो. आमेन.